Is clear for the people. Wheel is waiting for the आम्ही येयल्या ओल्ड गोवा फेस्ताक आणि time is almost 6:30. Actually मेन रोड जो ओल्ड गोवा करमळेच्यान जो रोड येता थंयच्यान ओल्ड गोवा जो कनेक्ट जाता इन बिटवीन रोड आसा तो हांगा सगळ्याक बॅरिकेड घातला. ऑल दी शॉप्स आर हियर. स्टॉल्स हांगा घातल्या सगळे. फाल्यां सुटी 3 तारखेक गोंयाक सगळ्याक. मेन फेस्ताची सुटी फाल्यां 3 तारखेक. एवरी इयर 3rd डिसेंबराक सुटी आसता गोंयाक. The whole Goa have holiday on 3rd December due to the feast of Saint Francis Xavier. And this year it's 45 days. But every year on 3rd there's holiday. America 3, Swameti, Spinigalo, Swameti. किती रे? This is main ओल्ड गोवा सर्कल आणि ते सायडी इगर्जे कडेन वचपाक. पळय हो तो मेन सर्कल ओल्ड गोवाचो आणि हे सायडी फोंड्या आणि हे सायडी ओल्ड गोवा मेन चर्ची कडेन वचपाक. वॉट दे हॅव डन हियर इज सर्कलाचे सगळ्याक शॉपां आसा. व्हेकल्स बॅन केल्या ह्या रस्त्यार. हो रस्ते ब्लॉक केल्या आनी थंय सगळे स्टॉल्स आसा. अँड दॅट्स वाय पीपल कॅन रोम फ्रीली. Now we are going towards the main church and that side the church is आणि हे सायडी फाटल्यान सगळे स्टॉल्स घातल्या. मेन रोड इज क्लियर फॉर द पीपल. दिस इज Basilica of Bom Jesus and Say Cathedral that side. Also, in case if you want to visit the relics, then there's timing morning 7 till 6 p.m. If I am wrong, please correct me in the comments, but there is a timing. Tomorrow on 3rd also it will be open. We are back at the circle. And wheel is waiting for the start झाले ना. आम्ही हांगा खंय जायंट व्हिलाचेर. हांव लायफान केन्ना जायंट व्हिलाचेर बसपाक ना. लायफान 3दा बसलेलो हांव जायंट व्हिलाचेर, बट नाक शिवड जालो म्हाका. हांवें बोवाळ मारून थांबयला अशें. नेवर एवर
भाजी वाटपाक हांगा या. रे हे घाललं आणि बरं आणि पण आमचे बरे 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 मोठे मोठे असा बिकण्या बरी असा बारीक मोठी हा बिकणा तुम्ही आणायचे मोठी असा मोठी असा थँक्यू होलसेल प्राईस थँक्यू फ्रीचा नाही दिल्या म्हाका तर वो आशिल्लो बारीकसो वॉक अराउंड एट दी ओल्ड गोवा. होप यू लायक द व्हिडिओ. लायक करा, सबस्क्राईब करा नवे आसा जाल्यार. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. In case you are coming here, then here is the parking and then you can enter from that side. हांगा पार्किंग अवेलेबल आसा.